दीस शनिवार सप्टेंबराची 20 तारीख 2025. पयलें वाचप सांत पावलान तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 6 वोळ 13 ते 16 पर्यंत. भोव मोकळा पुता, आतां सर वस्तूंक जीव दितल्या देवा समोर आनी अधिपती पिलाताहुचेर आपली उत्तम उसळणी करून ताका साक्ष दिल्ल्या जेजू क्रिस्ता समोर हांव तुका फरमायतां. तुजे कायदे विश्वासीपणी पाळ आनी स्वामी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यंत खतावीण आनी आक्षेपाविणे जिये. देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाक कसो दाखयतलो. सदैव आनी श्रेश्ठ अधिपती, तो रायांचो राय आनी धनियांचो धनी. तो एकलो मात्र अमर आनी तो अगम उजवाडान जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखलो ना आनी कोणूच ताका देखूंकय सकना. ताका जावं मान आनी ससनाची राजवडकी. आमेन. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार. कीर्तन 100, 2, 3, 4 आनी 5. श्लोक. संतोसाचीं गितां गावून ये ताचे समोर. संतोसान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वे, उल्हासान ताची सेवा कर. संतोसाचीं गितां गावून ये ताचे समोर. श्लोक. संतोसाचीं गितां गावून ये ताचे समोर. सर्वेस्पुरुस्त देव म्हूण जाणा जाया. तो आमचो रचणार, आमी ताची जावन आसां. वय, आमी तसो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. श्लोक. संतोसाचीं गितां गावून ये ताचे समोर. वाखण स्तुती असोवें ताच्या मंदिराच्या दारवटांतल्यान, अर्गां गितां सोवें ताच्या आंगणान भितर सरा. ताचो उपकार मांदा, ताचें नांव हरसिया. श्लोक. संतोसाचीं गितां गावून ये ताचे समोर. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताची कृपा युगयुगांतराक, ताचे विश्वासीपूण संततेच्या संततेक बाळटा. श्लोक. संतोसाचीं गितां गावून ये ताचे समोर. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. देवाचे उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान सांबाळटात आनी आपले तिरासणेन फळ दितात तीं सुभागी. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 8 वोळ 4 ते 15 पर्यंत. जायते शहरांतावन लोक जेजू सरशी येतच आसलो. अशे लोकां जमो सडत येतना जेजू तांकां ही वंपार सांगूंक लागलो. एक वंपी आपलें बी वंपूंक भायर सन गेलो. तो वंपतना तांतले थोडे बी मेरेर पडले आनी ते मस्तोन गेले आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन केले. हेर थोडें बी कडपे सुवातेर पडले. तें किरललें, पूण शेळणातले वरवीं करपोन गेलें. हेर थोडें कांट्या जडकुटां मदें पडलें. कांट्या झाडां ताचे सोयां वाडटना ताका तांणी आडसून मारलें. आनी हेर थोडें बरे सुवातेर पडले आनी थंय तें वाडोवन 100 वांट्यांनी फळ दिवंक पावलें. इतलें सांगून ताणें व्हडल्यान म्हळें, आयकूंक कान आसा तो आयकूं. हे वपारीचो अर्थ कितें म्हणून ताच्या शिसांनी ताचे लागीं विचारल्या वेळार ताणें जाप दिली. देवाच्या राज्याचे घुट समजोवंक तुमकां फावो जाला, पूण हेरांक ते वपारीच्या रुपार दिल्यात. अशें तांणी पळयल्यारय तांकां दिसचें ना, तांणी आयकल्यारय तांकां समजोवचें ना. हे वपारीचो अर्थ असो. बी म्हळ्यार देवाचें उतर. मेरेर पडिल्लें बी म्हळ्यार उतर आयकतात ते, पूण ताणें सतमानून बचावी जोडिनाशें देवसार येवन तांच्या काळजांतलें उतर तक्षण काडून व्हरता. खडपी सुवातेर पडिल्लें बी म्हळ्यार उतर आयकून संतोशान ते मानून घेतात ते, पूण तांचें तें पाळ रोमनांतल्या वरवीं ते थोडेच काळ सतमनतात आनी ताळणी आयिल्ल्या वेळार ते सोडतात. कांट्या झाडां मदें पडिल्लें बी म्हळ्यार देवाचें उतर आयकतले हेर थोडे, पूण हे जिणेच्यो राटवळी, क्रेस्तगाय आनी खुशालयो हांकां चीड दितात
आनी तांचे फळ पिकोवंक सोडिनात. शेकी बरे सुवातेर पडिल्लें बी म्हळ्यार देवाचें उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान ते सांबाळटात आनी थिरासणेन फळ दितात ते. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवाच्या उतराचो महत्व समजूंक ओंपियांचे वपार मुखांतर जेजू लोकां संगी उलयता. बी देवाच्या उतराक सरी करता आनी माती तें उतर घेतल्या मनशाच्या काळजाक सरी करता. देवाचें उतर आमच्या काळजांनी किर्लोवन वाडोवंक चलवता, कित्याक आमी तें दिसपडते वाचूंक आनी नियाळूंक प्रयत्न करिना देखून. देवाच्या उतराचो निर्दिश्ट उद्देश 2 रितींनी फळ जोडूंक. पयल्यान देवाचें उतर आमकां देवाचें येवजन तिळसिता, कितें तो आमचे तोन अपेक्षिता तें, आनी देवाच्या काळजाची मोवाळाय समजयता, ताणें आमच्या खातीर कितें केलां तें. दुसऱ्यान देवाचें उतर आमकां परिवर्तन करता, कित्याक तें आमकां जिणेची साल शिकयता, बरें आदारूंक आनी वायट सोडूंक. अशें आमकां पवित्रपणान वाडूंक सहकार दिता. बी किर्लोवन वाडोवन मातयेंत आसतना फळ दिता, गणयेंत न्ही. तेच प्रमाणें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जियेल्ल्या वेळार मात फळ दिता, वासिनासतना बायबल धांपून दवरल्या वेळार न्ही. देखून देवाच्या उतराचो फळ आमी जोडिचे जाल्यार ते आमी दिसपडते वासीचे, नियाळीचे आनी आमच्या जिवितांत कार्यगत करीचे.